Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. मोगाच्या भावां भयणीनो, आयज पवित्र सभा सगळ्या सांता भक्तांची दोबाजीक परब समोरमता. आमकां पवित्र स्नान घेतलोल्यांक सगळ्यांक भाग्यवंत जावंक आपोवणें आसा. सांत भक्त सादी मनशां आसलीं, पूण देवाच्या इश्टागोतीन जियेलीं आनी दुसऱ्यांक भरवशाच्यो खुणा जालीं. काळोखाचेर जैत व्हरून जेजूच्या सोडवणेच्या वावरांत तीं भागीदार जालीं. तांच्या जिविताचेर नदर मारून तांच्या जिविताचो अणभव घेवन भरवशाचें किर्ण फाकारूंक आमकां आयचो सेवा धर्म उलो दिता. तांचें शेगुणी जिवीत आपणावन आनी समाजांत भरवशाचीं किरणां फांकारून भाग्यवंतपण जोडच्या आमच्या आपोवण्यांक विस्वाशी रावंक आमी तयार आसूंक जाय. तर ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतना आमी भाग्यवंत जावंक, सांता भक्तांचें जिवीत स्फूर्ती जावंक देवाचो आदार मागुया. सोम्या जेजू, तुजें मिसांव फुडें व्हरतना आमी भाग्यवंत जावची म्हूण तुवें आमकां शिकयलां. पूण भाग्यवंतपण फकत यादनिकांक आनी मोटवाशांक म्हूण मनांत चिंतून आमी तुजे आनी तुजे पवित्र सभेचे शिकवणेचेर आड नदर केली. आमकां बोगोस. सोम्या काकलुतकोर. क्रिस्ता जेजू, आमच्या क्रिस्ती जिवितान आमी भरवशान जियोंक तुजी खुशी जाली. पूण आमच्या असोक्त सोयंबाक आनी हालत्या धोलत्या भावार्थाक लागून आमी निराशीपणान जियोन भरवशाचें किर्ण फाकारूंक आमचे कडेन जालें ना. आमी चुकल्यांव. क्रिस्ता काकलुतकोर. सोम्या जेजू, क्रिस्ती जिविताचें शेगूण आमकां शिकोवन कशे तरेन वेव्हारांत घालूंक जातात ताचेरूय तुवें भर घातले. पूण तुजी शिकोवण वेव्हारांत घातल्यार आमकां समाजांत मान आसचो ना असले भिरांतीन आमी फाटीं सरल्यांव. आमकां बोगोस. सोम्या काकलुतकोर. आयचें पयलें वाचप आमच्या फुडारा विशीं सांगता. आमी नव्या संवसारांत भितर सरतल्यांव, थंय सगळे तरेच्या मरणांतली आमी वाटावतलीं म्हूण सांगता. दुसरें वाचप भाग्यवंत जुआंवाच्या पयल्या पत्रांतलें घेतलां. देवाचीं भुरगीं म्हूण आमची अस्मिताय आमकां भरवंसो दिता. आमच्या दैवीक जिविताचो आमकां उगडास करता जाल्यार आयचें शुभ वर्तमान दोंगरावेल्या प्रवचनाचो पयलो भाग भाग्यां हाची खबर करून क्रिस्ती जिविताचे शेगूण आनी ह्या शेगुणा वरवीं आमी जियोन भाग्यवंत जावंक जाता म्हूण उगडास करता. चितान हीं वाचपां आयकुया. प्रकाशनेच्या पुस्तकावेलें वाचप. हांवें जुआंवान जिव्या देवाचो शिक्को घेवन दुसरो एक देवदूत उदेंतीसान येता तो पळयलो. ज्या चौगां देवदूतांक संवसाराक आनी सोमदिराक वायट करूंक पदवी दिल्ली आसली, तांकां ताणें व्हडल्यान असो उलो मारलो. आमच्या देवाच्या चाकरांच्या कोपालार एक शिक्को आमी मारीसोर तुमी संवसाराक ओ सोमदिराक ओ झाडांक वायट करूं नाकांत. आनी शिक्को मारलोल्यांची संख्या हांवें आयकली. इस्रायलाच्या पुता धुवांच्या सगळ्या कुळांतली 144,000. हें जातोच कोणाच्यानूच
मेजू नोजो तसली एक भोव व्हड लोकांची उरपोंज हांवें पळयली. सगळ्या देसांचो, कुळांचो, पोरजांचो आनी भासांचो तो लोक. धोवी आंगोस्त्रां न्हेसून आनी आपल्या हातांनी ताळयो धरून शिंवासनां आनी मेंढऱ्या मुखार तो आसलो. ती व्हडल्यान म्हणटालीं, शिंवासनार बसलोल्या आमच्या देवाक आनी तोशे मेंढऱ्याक जोय. शिंवासनां जाणट्या आनी 4 जिव्या रोचना भोंवती आसले ते सगळे देवदूत सोदरे मुखार सोरपोट पडले आनी देवाक नमस्कार करून तांणी म्हणलें, आमेन. वाखाणणी, मोहिमा, जाणविकाय, दिनवासनी, मान, पदवी आनी बळ आमच्या देवाक सासणाच्या सासणांक. आमेन. जाणटेंतल्या एकल्यान मुजे कडेन विचारलें, धोवे न्हेसल्यान ती कोण आनी खंय थावन ती आयल्यांत? हांवें जबाब दिलो, म्हज्या सायबा, तूं जाणाय. ताणें म्हाका सांगलें, हो लोक निश्ठूर धुमाळ्यांतलो सोलामती पावलो. तांणी आपली आंगोस्त्रां मेंढऱ्याच्या रोगतान धुल्यांत आनी धोवी केल्यांत. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मुख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराचे आधीन आसा प्रिथूम आनी तिचेर जियेतात तीं सगळीं, संवसार आनी संवसारांतलो सगळो लोक. ताणींच प्रिथूम दर्या वयर मांडल्या, ताणींच तिका उदकां वयर थीर करून दवरल्या. जबाब, असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मुख पळोवंक आशेतात. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चडूंक मेळत, ताच्या पवित्र ठिकाणांत पांय दवरूंक कोणाक फावो, जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पोलक्या वस्तूंक लोबदो ना, तसल्याच मनशाक. जबाब, असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मुख पळोवंक आशेतात. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोडवणाऱ्या देवाची कृपा. असलीं मनशां तुका सोदीत सोदीत आसात, तुजें मुख पळोवंक आशेतात, जाकोबाच्या देवा. जबाब, असलीं मनशां देवा आमच्या तुजें मुख पळोवंक आशेतात. भाग्यवंत जोवांचे पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो. देवाची भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केलें, कित्याक आमी खरेंच ताची भुरगीं. ताका वळखूंक ना, देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, आतांच तावन आमी देवाची भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातोल्या तें आजून पर्यान उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातोलें, त्या दिसा आमी ताचे सारकीं जातोल्या, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतोल्या. हाची आमकां खात्री आसा. जसो जेजू निबेल शुद्ध, तशी ताचेर हो भरवासो दवरून आसात तीं सगळीं आपुणूय निर्मळपणान जियेतात. देवाचें उतर हें.
उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. कोश्टोतल्यानो तुमी, भार व्हरतल्यानो तुमी, म्हजेशी येयात सगळीं. हांव एकलोच सगळ्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक जय जय. माथेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोकाच्यो उरपोंजी पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सोरशें आयले. तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. खुशी मनान गरीब ती सुभागी, स्वर्गींचें राज तांचें. शांत ती सुभागी, प्रितूम तांचें दायज. रुदोन करतात ती सुभागी, देव तांकां बुजवण दितलो. प्रमाणीकपणाक तानेतात आनी भुकेतात ती सुभागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दयाळ ती सुभागी, देव तांची दया करतलो. काळजान नितोळ ती सुभागी, ती देवाक पळयतली. सवसाय करतात ती सुभागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुभागी, स्वर्गींचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां धुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्साचें वायट तुमचे आड उलयतीत तेन्ना तुमी सुभागी. खुशाल आनी संतोश बरीच जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मोजुरी तुमची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. लिओ आमच्या पाप साहेबान, फिलिप नेरी आनी सिमियांव आमच्या गोंवळी बापांनी, याज्ञिकांनी आनी मोठवाशांनी आपले पोरजेक मार्गदर्शन करतना सांता भक्तांची देख दिवन भरवशाचें किर्ण फाकारूंक आदार दिवंक देवाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या सरकारान धर्म पोरगोटणेक आडकोळ हाडिना जावंक आनी सगळ्या मनशांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक सोंपेपणां दिवंक देवाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या कुटुंबांनी आमी सांता भक्तांचे जिवीत नियाळूंक वेळ घेवंक आनी हे वरवीं घेतलेल्यो तांच्या जिविताचो अणभव आमकां तशेंच आमच्या भुरग्यांक प्रेरणा जावंक देवाचो आदार आमकां मागुया.
आमकां भाग्यवंत जावंक आपोवणें आसा म्हूण मनान धरून ल्हान ल्हान बऱ्या कोरण्या वरवीं आमी देवाच्या इश्टागोतीन जियोवन भाग्यवंतपण जोडूंक यत्न करूंक आमकां देवाची कृपा मागुया. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. येशूच्या नांवान बापा, हे मागणी करता तुका. Thank you for joining today. If this helped you prepare for tomorrow's Mass, please like, share, and subscribe to support this ministry. God bless you.